Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. सोऱ्याचो बिझनेस भांगराची ताती दिवपी म्हूण दिसपाक लागना फुडें खुबशा राज्यांच्या एक्सायजान सोऱ्याची रेट खूपच देंवयली. ताचो परिणाम म्हूण गोंयांतलो सेल सामकोच पडलो. ह्या वेवसायांत आशिल्ल्यांची परिस्थिती टायट जावपाक लागल्या. टुरिस्ट वतना बाटल्यो घेवन वचना, वेल्यान येतना तांच्या राज्यांतल्यान बाटल्यो घेवन येवपाक लागले. सरकारान हाचेर विचार करचो आनी सोऱ्याची रेट देंवयची. अशें जाल्यारूच गोंयचे अर्थवेवस्थेचो एक भाग आशिल्लो सोऱ्याचो बिझनेस तग धरतलो म्हूण प्रुडंटाचे डिबेटींत गोंयचे लिकर संघटनेचो, बार एंड रेस्टॉरंट संघटनेचो आनी TTAGचो सूर. बाकीच्या राज्यांनी एक्सायज पॉलिसी बदलल्या. आमची कितलीच वर्सां जाली आसा तशीच आसा म्हूण लिकर संघटनेचो अध्यक्ष सांगता. जो रेट स्ट्रक्चर आशिल्लो तो फाटल्या कितक्याशाच वर्सां पासून तो तसो आसा. वेरेज ज्यो भायल्यो स्टेट्स आसा म्हणजे स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इन्क्लुडींग महाराष्ट्रा, तांच्यांनी आपली एक्सायज पॉलिसी रिवायव केल्ली आसा, वेगळे रितीन फ्रेम केल्ली आसा आनी थंय फॉरेन लिकराचे जे प्रायसीस आसा ते ड्रास्टिकली ड्रॉप जाल्ले आसा. सर्टन स्टेट्स आर हाफ द प्रायसीस ऑफ गोवा. म्हणजे जस्ट टू गिव एन एक्झाम्पल विच विजय सरदेसाय इज गिवन इन द असेंब्ली ऑल्सो, अ बॉटल ऑफ जॉनी वॉकर रेड लेबल विच कॉस्ट 1750 रुपीज इन गोवा इज 850 रुपीज इन हरियाणा एंड दिल्ली. सो आज म्हणटा तेजें नॉर्थ इंडियन मार्केट आमचें आशिल्लें. म्हणजे प्रत्येक जाण जो फ्लायटीन येतालो, जो स बॉटल्स आमचे कडल्यान घेवन वतालो, तो ताणें आज वायन शॉपार पांयूच दवरपाचो बंद केला. सरकाराक हाय ब्रँडाची रेट देंवयची म्हूण सांगिल्लें. अजून मेरेन ताचेर कांयच विचार जाल्लो ना. TTAG सांगता. वी हॅड अप्रोच द गव्हर्मेंट की त्यांच्यानी त्याची ड्युटी कमी करची. रिझन बींग जितको पीपल वील लायक टू ड्रिंक which is a higher brand when they come to Goa, when they come on the holiday. So automatically drinks people when they start using higher brands, the revenue will also increase. Now there is economics in that which any basics will tell you की आता तुम्ही low end जो असा खूप वाढेला तो सगळा हात लावचोच ना, तो सवय असा तोच घेतलो. So basically and ultimately government will lose out on the revenue. So that is they also understand, and I am sure the government will be looking into this aspect, because what is happening is Goa has become all of a sudden uncompetitive because neighboring states have realized this is a big revenue sector for them. एक्सायजान सोऱ्यावेल्या टॅक्साचो रिव्ह्यू घेवचो. सोऱ्याचे बाटलेवेलो टॅक्स वाडोवन कांयच जावचें ना. सोरो कितलो खपतलो ते पळयात. चड सेल चड रेव्हेन्यू. And सोरो पिवपी लोक आता because of prices they try to compromise on the quality of drinks and drink something lower. So they deprive themselves. If this is taken care by the government by reducing the high-end liquor prices, then I feel even the outside people who are drinking low end, which comes almost on par with high end in their state, would prefer to drink an high end in Goa. So then the sale will be more. If the government works out on volumes, then I think there is some economic sense in it. They're not going by rates. So I would like to request the excise department to revise the structure of taxing on these products. Government should at least consider the excise rates in wines, and beer goes along with it. Don't look at the pricing, look at the volume. Volume. Basically, volume is more important than pricing of individual products. इतले मजगती गोंय सरकारान बियरींचेर एक्सायज ड्युटी वाडोवपाचो निर्णय घेतला. नव्या नोटिफिकेशना प्रमाण बियरीच्या सगळ्या ब्रँडांचे वेगवेगळे प्रोडक्ट नगा फाटल्यान 10-12 रुपया तरी वाडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.